हो मोगाच्यानो सांती सेम त्रिंदादीक मान करून दिव्यवाणी लाईव्ह हे मागण्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. भोवमोगाच्यानो पवित्र आत्म्याचो आधार, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आणि पवित्र आत्म्याची मागणी आम्ही मागून घेऊया. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. तुझ्या सारक्याचो म्हाका केलोय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय. तुझ्या सारक्याचो म्हाका केलोय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. तुझ्या त्या सक्तेन संसार रचलोय, तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले. तुझ्या त्या सक्तेन संसार रचलोय, तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. बापाच्या आत्म्या, कुरपेच्या आत्म्या, भर म्हज्या काळजांत कुरपेची जर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वोपदिदारा देवा बापा, तुझ्या कृपेच्या आत्म्यान आमकां अभिषेक कर, आमकां तूं तेलाय, आमकां तूं गुण कर, आमकां तूं रुपांतर कर, आमचे जिवीत प्रकाश भरीत आनी परजळीत कर. ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रमाच्या सर्व वीक्षकांचेर आशीर्वाद घाल. हर एकल्याक बरी भलायकी दी बापा. पिडा शिडा गुण कर बापा, कश्ट हळू कर बापा. सोसून जायनातली दूख सोसून आसात, निरासल्यान देदेस पर जाल्यान त्या दुखींतली तांकां सुटका दी बापा. सबार तराच्या देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेन, सांकलीनी जाळांनी, शिरापांत आनी नालिसायंत, अडकळी बंदडेंत सांपडल्यान बापा, त्या सर्वांतले तूं तांकां निवार बापा. देंवसराच्या सैतानाची पदवी जेसूच्या कुर्साच्या पांयान तळा भस्मन गोबर कर उडय बापा. तुझ्या भुरग्यांचेर सर्गोक्तकान आशीर्वाद घाल. ल्हान भुरग्यां विशेश जावन बरें शिकप तांणी शिकोवन बऱ्या नडत्यान भावार्थाच्या उजवाडान बरो फुडार आसा करी कर बापा. भुरग्यांच्या जिवितांत असले सगळे अडकळी तांचे तान पयस कर बापा. बऱ्या शिकोवणाची विधेयक खालती भुरगीं तांकां कर बापा. बरी देणी तांणी उर्जीत करी शंकर. वेळार तांच्या जिवितांत कामाक लागून बरो फुडार आसा करी शंकर. वा तुज्या राज्या खातीर तांणी हर एक कतारान वावरी शंकर. काजर जावंक आशिल्ल्यांक बरो सांगाती, बरी सांगातीन तांकां फोव कर बापा. काजर जिवितांत घोबयलांक वर्तो माया मोग आनी एकवट फोव कर. तुटान आसलेल्या बांदान तूं तांकां एक कर बापा. भुरग्यांचे देणे वेळार फोव कर बापा. तांकां फोव केल्ल्या भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायन वागोवंक हांव बापायकस बापा तुज्या सर्गींच्या रासाचे खरे साक्षी तांकां कर. तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें बापा तें सगळें तांकां फोव कर. आनी उतर प्रायर आसलेल्यांक बापा तांच्या मोगाच्या भुरग्यांचो, कुटुंबादारांचो मोग, जतन आनी संरक्षण फोव कर बापा. गतांतल्या पासत, निराश्रितां पासत, बंद नसल्या पासत, गडीर आमच्या पासत, जुस्त्या झुजाऱ्यां पासत, गुंड दर्यांत तारवाचेर पैण करतल्यां पासत, गांव सुकोन गेल्ल्यां पासत, मानसीक जाल्ल्यां पासत, वय बापा हर एक तरेच्या बंदडेंत आसल्यां पासत भक्तीन आनी पात्यणेन मागता बापा. सर्वांच्या गरजांत तूं पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.
जो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मोगाचे न्हू एक वरो एक अपुर्बेचो विशय तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तें जावन आसा फर्मावन गूण करचें. हिलींग बाय कमांड. आदेश दिवन गूण करचें. या हिलींग बाय कमांड जेजून फॉर्मावन गूण करचें मोगाचें न्हू सुवार्थें सबार पावटी आमी वाचता वा आमी आयकता. लोकाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 17व्या वळींतान 20 आनी 6 वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 17 to 26 हांगासर क्रेच्या वळींनी आमी अशें वाचता. थंयसर आरिगाराक आरीच्या पिडेस्ताक जेजून गूण केल्लें एक गडीत आसा. Jesus heals the paralytic or the paralyzed. In verse 24 आर मारलेल्याक जेजून म्हळें हांव तुका सांगता उठ घे तुजें हांतोळणो आनी चल घरा. आनी आतां 20 आनी 6 वळ वर्स 26 सोमेस्त थटक्क जाले आनी देवाक हरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले विचित्र घडीतां आज आमी देखलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून फर्मावचें आरीच्या पिडेस्ता उठ म्हणचें आनी ताणें उठचें. त्या पर्यंत सबार वर्सांत हांव तो न्हिदोन आसा. आर मारून ताच्या हाता पांयांक बळच ना आनी हो जेजूच्या फर्मावणाक एकच सपारा उठता ताच्या हाता पांयांक बळ आयलें आनी ताची जीब सुटली. उलोवंक ताका जालें. ताच्या मोतीक उजवाड आयलो. ताच्या मोतींत सारकें चिंतूंक ताका जालें. हांतोळण उखोवन घेवचें तितलें बळ ताका आयलें आनी चलोंक जालें. सगळें थटक्क जालें. वय मोगाचें न्हू आर मारची. हार मारच्या विशयान मोगाच्यान आमी खंडी जावन नियाळ करीचे. कित्याक आर मारलेल्या व्यक्तींक आमी पळयलां भायल्यान आमकां ताची पिडा दिसना. दुसरी खंयची पिडा जाल्यार बायलांक दुसरी लक्षणां आसतात. एक गुळे येतात, फोड जातात, रगत येता, गेड्डे जाता, विशेष दूख आसता. आरीच्या पिडेस्ताक दूख सयत ना. कुडींत कसली दूखी ना. पूण आरीचो पिडेस्त पळोवंक बरो आसता. आमच्या पर्यंत आसता. माथ्या तावन पांया पर्यंत ताका तकली आसात, कान आसात, दोळे आसात, दोळे उक्ते करता, बंद करता, तोंड उक्तें करून जाता, हात आसात, पांय आसात, सगळें आसा. पूण मोगाचें न्हू निस्तेज जाल्यात. कूड आसा बट इट इज लायफलेस. जीव नासतल्या बरी आसा. हात आसात उखलूंक जायना, पांय आसात चलोवंक जायना, पेंकट आसा उठोन बसोंक जायना, तोंड आसा तोंड उक्तें करून बरें करून उलोवंक जायना, गोदें गोदें उलयता, जीब आसा ती सारकी हालना, कान आसात आयकनात, दोळे आसात दोळे दिसनात, मेंदू आसा तकली आसा पूण मेंदवांत चिंतूंक कांय करूंक या शिकलेलें सगळें उगडां आसा सयत सारकें येना. ताका म्हणटात ही इज पॅरलायज्ड बॉडीली. ताच्या कुडींत ताका आर मारल्या. पूण म्हाका कुडींत आर मारलेल्या प्रमाणे आमकां आमच्या जिवाकी आर मारयेत. थोडे फावटी कुडीक पिडा आयल्यार जर तर भितर आसले आमच्या जिवाक या आमच्या अंतस्करणाक आनी आमच्या आत्म्याक आर मारल्या तर म्हाका ती एक भिरांकूळ आर पॅरालिसीस म्हणून आमी सांगेत. हांव एक फावटी बॉम्बे आसतना होली फॅमिली आस्पत्रेक गेल्लो. थंयसर वता आसतना पिडेस्तां मागच्या खातीर एका रुमाक हांव वता आसतना थंयसर एकलो पिडेस्त आसलो. ताचे खातीर मागोवन ताच्या घरच्यांनी म्हाका आपोवन व्हेलें आनी थंयसर भितर एकता आसतनाच तो थंयसर बोब मारनासलो, कालकून आसलो. ताचें सोसूंक जायनातलें दूख. म्हणूंक लागलो ही कितली दूख कोणें सोंसची, कोणें म्हाका ही पिडा दिली म्हाका गोत्त ना, कोणें शिराप घाला कोण ना, कोणें कितें माट मंत्र केला कोण ना. आनी हे धाकटेर सारकें नात, तांकां सारकें वखद दिवंक कळना, ही नर्सां कळना तांकां कशें सुवी तोपची म्हण म्हाका दुखयतात. आनी ताच्या बायलेकी तो बोब मार आसा. बायली बियान ताजे तावन पयस रावल्या उबे रावल्या आनी ती म्हणटा हाका कशें समजोवचें, हाका कशें शांत करचें. आनी हांव गेल्यार ताका येलें हांसो दिवंक की ताका तो तयार ना. हांवें ताका विचारलें तूं कसो आसाय म्हण. तुका कळना गी हांव कसो आसा म्हणून. तूं पाद्र्याप अशें जायते पाद्र्याप शिश्रां बरो येतात पूण म्हजी दूख गूण करतात गी, म्हजी दूख उणें करतात गी अशें परतून पुरपोरंक लागलो. आनी बायलेन म्हळें पाद्र्यापाचें बेसांव आंगाण घे, उठोन बस, इल्लें मागणें करया. न्ही जावन ताका उठोन बसचें तितलें सकत आसा. पोटांत मात्र इतली दूख आसा ताका. पूण हो इतली दूख आसा की मरता म्हणल्यार बरें करता. पूण कितलें सांगल्यार तो आयकना. मागीर बायलेन सांगल्याक आनी पाद्र्याप म्हणल्या खातीर बसलो. बसून उलयता आसतना सगळे संगती तो पुरपुरता, सगळ्या संवसारा तो पुरपुरता. आनी पाद्र्यापांक, रिलिजियसांक आनी पळय सभेक, समाजीक आनी कितें राजकीय फुडाऱ्यांक, सरकाराक सगळ्यांक दूर जाता ताच्या तोंडांतून एक बरें उतर आयकून. पूण हांवें म्हज्या सांगाता आयिल्ल्या सांगता इल्लो वेळ बरें करून मागणें केलें
आनी मागणें केल्ल्या वेळार ताका इल्लें बरें लागलें. पूण ताजे उपरांत हांव आनी एका रुमा गेलो. म्हाका हें घडीत केदाळ उडास येता. 12 वर्सां पयलें घडलें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या रुमा वता आसतना म्हाका आनी एक धाराचो व्यक्ती मेळ्ळो. थंय भितर रिक्त आसतनाच ह्या रुमांत मागणें जाल्लें ताका आयकल्लें जावंक पुरो. त्या रुमा वेता आसतनाच तो उठोन बसून म्हाका स्वागत करता. ताजी बायल म्हणटा दाक्तरान म्हळ्यार उठोन वचो, तूं न्हिदोनूच पाद्रापा स्वागत कर म्हळ्यार भारी आपुरबायेन तो हांसता. आनी त्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका उपरांत सांगलें ताका मरणांतीक पिडा आसा. दाक्तरान म्हळ्यार सड्ड म्हळ्यार तो 3 म्हयने वाचत म्हूण. 3च म्हयने तसली ताका कॅन्सर पिडा सगळ्यांनी स्प्रेड जाल्या ताजे कुडीन. पूण तो हांसन हांसन म्हणटा फादर येया फादर, बसा फादर, वय म्हज्या खातीर इल्लें मागा फादर अशें सांगून म्हज्या उलयता. आनी विचारता तुमी कशें आसात फादर, तुमचे पाद्र्याप कोण आसात. आनी हांव सांगून आसा तुज्या विशयान दिल्लें सांग म्हणटा. ना फादर तुमचे आसलेंच सकाळां पिडा येता, म्हाका एक पिडा आयल्या. आनी हांगासर इतले बरे दाक्तर आसात, इतली बरी नर्सां आसात, आनी म्हजी बायल इतली बरी आसात, म्हजी भुरगीं इतलीं बरीं आसात. कोट मातार आयल्यान मात न्ही आमच्या समुदायाचो लोक सयत आयला. वॉर्ड पीपल हॅव कम, मेंबर्स ऑफ द वॉर्ड. दॅट मिन्स एवरीवन लव्स मी. सगळे म्हजे मोग करतात फादर. म्हाका कितें उणें आसा, कांय उणें ना. म्हाका बरें काम मेळ्ळां, जाय तितले म्हजे कडेन पयशे आसले, हांवें म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकयलां, आतां भुरगीं बऱ्या फुडारा पावल्यान, आनी कांय म्हाका उणें ना. जायते बरें सांगती उलयता. आनी उपरांत म्हाका जेन्ना हांवें मागणें सर करतना तोय मागणें करता. म्हाका भोगलें म्हज्या की चड मागणें करून तो शिकला. पयत पुस्तकाची उतरां ताका कळीत आसात, कांतारांक वता आसात. म्हज्या सांगता जायते वेळ मागणें केलें, हेरांनी मागणें केलें. कितले आपुरबायेचे सांगते उलयलो म्हणना. आमच्या पाद्रापांची थोड्यांची वळख आसा, त्या पाद्रापा विशयान तूं सांगलो, त्या पाद्रापाची वळख आसा, ह्या पाद्रापाची वळख आसा. तांकां हांवें विचारलां म्हूण सांग. आनी तुमकांय कश्ट आसात पाद्रापांक, सिस्टरांक, रिलिजियसांक, हांव तुमच्या खातीर मागता फादर, तुमी म्हज्या खातीर मागा फादर. म्हजी पिडा कांयच न्ही. म्हाका सोसूंक एक कृपा दिल्या फादर. देवान एक कृपा दिल्या. म्हाका शुद्ध करूंक, नितळ करूंक जावंक पुरो. म्हज्या पुर्वजाच्या पातकांचो शिराप हांवें नितळ करीचें. म्हज्या पुलकत्रींतल्या म्हज्या पुर्वजांक हांवें सर्गा धाडिचें. मात न्ही म्हज्या भुरग्यांच्या म्हज्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर हांवें हें कस सोंसिचें. आनी म्हजींच जायतीं पातकां आसात फादर. हांव हे व्हडलो पातकी फादर. म्हाका हांवें ह्या कस सोसून हांवें नितळ जायचें फादर. कितल्या अपुरबायेन भावर्थाची सदां म्हाका तो सांगलें म्हणून ना. तातूंत म्हाका बारीशी एक दादोसकाय भोगली. म्हाका भोगलें एक भाग्यवंत मनीस म्हणून. म्हाका जेन्ना ताजे उपरांत हांव भायर आयलो आनी तो व्यक्ती हांव ताका जाणा मुंबयत आसतना 12 वर्सां पयलें, आनी तो 3 म्हयन्यांनी मरता म्हणलो. 3 वर्सांचे की 6 वर्सां वाचलो म्हाकाच्यान. आनी मागणें करून करून घरा येयल्ल्या सगळ्यांक बुजावण दिवन, धैर्य दिवन, आनी एक आपुरबायेचें भाग्यवंत मन मरच्या पयलें बरें करून कुमसार जावन पाद्रापांनी येवन ताका सांतुस्कावन दिवन आपुरबायेन जेजू मरी जुजे हांव येता. तुमकां हकडां कितें म्हणलो, हांव तुमचे खातीर सरकार मागता, तुमी म्हज्या खातीर मागा म्हणून सांगून आपुरबायेन मेलो म्हाकाच्यान. पळया ह्या दोद्दाराचें मनीस. म्हाका भोगलें पयलो मनीस. तो उलयता, मारता, कालकिता, धडपडटा, पूण आर मारल्या, ताच्या अंतस्करणाक आर मारल्या, ताच्या जिवाक आर मारल्या. देखून ताका व्हडली पिडा जावना जाल्यार तो म्हाका न्हू थोड्याच म्हयन्या उपरांत तो मेलो. कित्याक वखदां सयत काणूंक आयकना. दाक्तरांकी गाळी दिता, नर्सांकी गाळी दिता, सिस्टरांकी गाळी दिता. बायलेक तरी पळयल्यार ताका जायना. कठीण काळजो असो मनीस. म्हाका न्हू तसल्याच्या अंतस्करणाक आर मारता. अंतस्करणाक आर मारल्या वेळार म्हाका न्हू आमच्या आत्म्याचे विश्वी, आमकां कुडी कशे विश्वी आसात, दोळे, कान, हात पांय आसले बरी, आमच्या आत्म्याक म्हाका न्हू वय चिंची सकत आसा, भोगची सकत आसा, आनी जायत्या तराचो वावर करची सकत आसा. ती सगळी निस्तेज जाता. आनी विशेश जावन सत, नीत, दयाळाय, मोवळाय, सादेपण, भोळेपण, निस्कळपण, मानसुगी आनी स्वाधामान हें सगळें ना जाता तसल्याच्या जिवितान. देखून आमी वाचता गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 22व्या आनी 23व्या वळीर, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 22 आनी 23. आत्म्याचें फळ हें म्हणटा देवाचें उतर. फळां म्हणना, आत्म्याचें फळ हें म्हळ्यार पवित्र आत्मा येताच म्हाका न्हू. पवित्र आत्मा आमकां एक फळ दिता, आमकां फळां बरीत करता. एकच फळ म्हणया तें मोग, शांती, संतोष, दयाळाय, उदारपण आनी सोंसणीकाय, सादेपण, भोळेपण आनी विस्वासीपण आनी स्वाधामान, मानसुगी, निस्कळपण आनी दान धर्म असली 12 लक्षणाचें फळ पवित्र आत्मा दिता. फळां म्हणयेत आमी, फळ म्हणयेत. पूण ही फळां नातलो व्यक्ती, असलें फळ नातलो व्यक्ती म्हाका जेन्ना आर मारलेल्या व्यक्तीक आमी सरी करयेत. आर मारलेले व्यक्ती थंय म्हाका जेन्ना कांयच एक्टिविटी ना, क्रियाशीलता ना म्हण चिंतूंक जायना. थंयच गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5 वसर 19व्या वळीर तान आमी वाचता. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21. रक्तमांसांतान उपजाता ती कृत्यां आमी स्पश्ट वळखयेत. म्हळ्यार
कुडींत ॲक्टिव्ह आसात, आत्म्यान मात ती मेल्यांत. तेन्ना कसलीं कृत्यां थंयसर आसात रक्तमासाची? व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, बोंब्याबुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड म्हळ्यार पंगड करचें, पेल्याचो पोटचाळ, मोसोर काय म्हणटा जेलसी, बेबदेपण, ड्रग एडिक्शन जावंक पुरो, बिडी सिगरेट जावंक पुरो, तंबाखू जावंक पुरो, विविध तरांची या कितेंय सर फॉर्नोग्राफी जावंक पुरो, आपणा इतल्या वायट करणी करची जावंक पुरो, सोरचें लुटचें आनी हर तराचें झगडें करचें असलें बेबदेपण आनी पानोत्सव म्हळ्यार तसल्याच संगतींनी मजामान रावचें, तांदूळ भायर येवंक आयकोवचें ना. वा तसल्यान ती 7 ती महापातकां आमी पळयता. 7 कार्डिनल सिन्स खंयचें ती? पयलें जावन आसा गर्व वा अहंकार, दुसरें जावन आसा अबस्वार्थ या ग्रीड, तिसरें जावन आसा पोटार्थपण या ग्लटनी, आनी चवथें जावन आसा कामातुराय वा इट इज अडल्टरी ऑर डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश, आनी पांचवें जावन आसा मोसोर जेलसी, आनी सवें जावन आसा स्लॉथ या आळसाय, आनी सातवें जावन आसा क्रोध वा राग. असले सगळे मोगाचे न्हू असलो व्यक्तीक आर मारल्या बरी जाता. म्हणजे आत्म्यान आर मारल्या तसल्या व्यक्तीक शिकोवंक जायना. उरले संगती सगळे करून जाता, पक्रीपणां करून जातात, वायट सवयो जातात, पाटी उलोवंक जाता, सगळें करून जाता, ना गजालीं कामां करून जातात. इस्कालावेच्या बदलाक पानां खेळच्या जाग्यार, इस्पीट खेळच्या जाग्यार तांतू हुशार, कंप्युटर गेम खेळच्यांत भारी हुशार, कंप्युटरचेर व्हिडिओ रिल्स पळोवच्यांत, इंटरनेट पळोवच्यांत या कंप्युटर या मोबायल रिपेर करच्यांत तांतू बरो भारी हुशार. पूण शिकप मात शिकोवंक तांकां जायना. कितें करी जाय तें जायना, खास जिवीत बऱ्या तरान जिवंक जायना, भायर वचोन भोवंक जाता, काम करूंक जायना, पयशे जोडून हाडूंक जायना, बरें बिझनेस करूंक जायना. पयशे आसल्यार होगडांव कितले जाता. एक भयण इज्रायलांतल्यान फोन कर म्हणटा, तिणें इज्रायल वचोन जायतें जोडलें कित्याक तिचो घोव भारी सुपी येतलो आनी पियोन तो मेलो. दोगा भुरग्यां ल्हान व्हड करूंक ती कुवेट काम केलें, बहरेन काम केलें, दुबय काम केलें, आतां इज्रायल आसा. ती म्हणटा तिच्या धुवेन 10 लाख बॉयफ्रेंडाक दिवन होगडायले. तिच्या पुतान दोगा गर्लफ्रेंडाक 20 लाख रुपये तिचे होगडायले. भयण्याच्या भुरग्यांनी ती शिकनातली, ते तांची भुरगीं सारकीं शिकनात. भयण्याची भुरगीं, भयणी तेच्या सांगता बेलगांवांत आसा, तांच्या नांवार पयशे धाडली, ही चड शिकोवना, गांवांत बँक अकावंट ना म्हूण तांकां धाडले पयशे, तांणी पाड केले. म्हणजे मोगाचें न्हू, आड सवय आशिल्ल्यांक पयशे खर्चूंक कळटात, पयशे जोडूंक कळनात. तसल्यांक मोगाचें न्हू, जेजून फर्मावची गरज आसा. लोकाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर लोक चॅप्टर 5 वर्स 24 जेजू त्या आरीच्या पिडेस्ताक म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतोळ आनी चल तुज्या घरा. उठ, घे तुजें हांतोळ. दॅट इज गेट अप, टेक अप युअर मॅट अँड वॉक होम. म्हळ्यार तुका आरीच्या पिडेन तसो जिवची गरज ना. त्या आरीच्या पिडा आसा म्हूण सांगून केदाळ्या तुवें न्हिदची गरज ना. उठ, घे तुजें हांतोळ आनी मुखार तुवें न्हिदोन रावचें नाका. राती न्हिदल्या पुरो, दिसाक न्हिदा नाका. आतां तूं ल्हान भुरगो, आतां तूं शिक, आतां तूं बरें शिकून आपणाय, बरी देणी तालेंतां उर्जीत कर. ही तुजी प्राय न्ही. भोंवची, गमतां करची, थंय हांगासर हॉटलां वयची, सायकल काडून वेंची, बायक काडून वेंची प्राय न्ही तुजी. जायचे तुका 18 वर्सां जायचे, लायसन्स आसतना कार बायक या स्कूटर सोडचें न्ही तुवें. शिकोवन जाल्या उपरांत तुजें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत कोणाच्या मोगार पडचें, या सैरीक जावची उपरांत काजार जावच्या विशयांत आलोचना करची. ही तुजी प्राय न्ही. आतां तुका 22 वर्सां जावनात, काजार विशयांत आतां चिंतू वचनाका. बरी देणी तालेंतां उर्जीत करच्या विशयांत चिंत आनी उपरांत बरें काम कर, दिसपरतो ग्रास सोडच्या विशयांत चिंत. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, आदाया खातीर कितें तरी वावरी जाय. आनी तें करना जाल्यार तुका हार मारले बरी. देखून उठ, घे तुजें हांतोळ. खंयच्या संगती तुका तुज्या जिवितांत एक ब्रायट फ्युचर, ब्रायट कॅरियर, अपुरबायेचो फुडार करूंक अडखळ हाडटात. ह्या तुजें काजारी जिवीत नंदन करूंक अडखळ हाडटात. ह्या तुज्या देवापणी जिवंक सोडिनात. तें सगळें फोल्ड कर. मांद्री कोवळ, कोवळ खाकयेक घाल. म्हळ्यार ती तुज्या खाकयेक आसूं दी, म्हळ्यार तुज्या बगलेक आसूं दी, पूण तुज्या मुखार आसूं दी. तुजो उद्देश, तुज्या जिविताचो फुडार, तुज्या जिविताचो शेवट. देखून देवान मोगाचें अब्राहमाक फर्मायिल्लें जावन आसा उत्पत्ती बुकांत, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1. उठ, भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, तुज्या माय गांवांतलो. म्हळ्यार अब्राहमाचो गांव आमी जाणा मोगाचें कालदेयाचो ऊर. कालदेया म्हळ्यार आतांची इराक, थंयसर एक ऊर म्हणलो जागो आसा. आनी तें वाचता आसतना पळयत पुस्तक म्हाका केदार उडास म्हजो गांवी माणियो रू उरू.
थंयसर आसा येल्लूरू उरू, थंय लागीं आसा पाणीउरू उरू, मंगळ उरू, मंगळा उरू. उरू म्हळ्यार आब्रामाचो गांव ही उरू जावन आसलो कितलेशा 5 की 10,000 वर्सां पयलें. उरू म्हळ्यार गांव. गांव म्हळ्यार म्हाका जेन्ना न्हयच आमी जल्मल्लो गांव, आमी जल्मतना आमच्या भोंवतणी आसली ती परिस्थिती, आब्रामाची परिस्थिती कितें जावन आसली, जसो बापूय तेरा आनी थंय नाहोर आनी सगळे ताजे पुर्वज बॉम्ब्या पुजा करताले, मुर्ती पुजा करताले. आब्रामाचे आवय बापूयच मुर्त्यो करताल्यो आनी भुताची पुजा करतले, बोल्म विसारतले, माट मंत्र करतले. तसल्या गांवांतलो तूं भायर सर म्हळ्यार तुजो मनोभावांतलोय भायर सरिसी. तुजो गांव म्हळ्यार तुजो मनोभाव. आमी केवळ सेमिनारी गेल्या पावना. देखून थोड्यांनी विचारचें कित्याक सेमिनारीन 14 वर्सां शिका जाय. तेन्ना हांवें सांगचें 14 वर्सां शिकचें म्हळ्यार केवळ बूक शिकचें मात न्ही, आमचो मनोभाव बदला जाय. घरा आसतना कुटुंबाचें जिवीत जिवन आसलें आमकां सेमिनारी गेल्या उपरांत सेमिनारींत रिलिजियस कशें जियेतात, कॉन्टेम्प्लेटिव्स धार्मीक ध्यान करतले संन्यासी कशें जियेतात त्या पर्यंत जियोंक शिका जाय. पवित्र पुस्तकाचेर आदारून पातयेनी दवन, देवाचेर पातयेनी विश्वास दवन तशें जियोंक शिका जाय. देखून 14 वर्सां जियोंची साल ती. इट इज अ वे ऑफ लायफ दॅट हॅज टू बी इनहेरिटेड. देखून इस्रायल पळय एक देवान म्हळें भायर सर इजिप्तांतले. न्हयच त्या इजिप्त म्हणल्यार देशांतले भायर सरल्या पावना. त्या गांवांत तुमी बॉम्ब्या पुजा करतल्यात, मुर्ती पुजा करतल्यात, बोल्मे विसारतल्यात, माट मंत्र करतल्यात, जादू मंत्र करतल्यात, तसल्या संगतींतान भायर सरा. बोल्मे म्हणल्यार विचारी नाका, देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरून वसा. हांव मान्ना देवयतलो, सरकार तावन तुमकां खडपांतल्यान उदक दितलो. जिवंत देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरा. म्हाका जेन्ना कितले जाणांनी म्हाका साक्ष दिल्या दैवीकलो रेतेर मंदिराक आयिल्ल्या वेळार थंयसर रेतेऱ्यो करतना सर गुप्तकान देवान आशिर्वाद घाला. एकलो भाव पानवेल तावन म्हाका फोन करून सांगता, फ्रांसीस म्हणलो तो परगांवांत आसतना ताका पेंगटा सकला बळच नातलें आनी ताच्या बायलेन हांगासर फोन कर सांगलें. तेन्ना हांवें सांगलें सदांय आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळया म्हण. आनी ह्या भावांनी पळोवंक सर केलें, न्हिदले लागीं जावन आर मारलेल्या जाग्यार येता. आनी आतां तो म्हणटा तें पळयलें तक्षण ताका कुडींत बोळ येवंक लागलें. थोड्याच दिसांनी तो सोलोंक लागलो. तो बऱ्या तरान सोलोन आसा आनी तो देवाक अर्घ आनी होगळाव दिवन आसा. पळय म्हाका न्हू देवाचें उतर, देवाचें आराधन आमकां नवी सकत दिता. सामारिताच्या स्त्रियेक जेजून म्हळें तुजो कळसो थंय सोड, हांव दितां तें उदक तूं पिये. देखून थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा सामारीच्या स्त्रियेन तिजो कळसो थंयच सोडलो खंय आनी ती गेली. पळय तिजो कळसो थंयच तिणें सोडलो आनी ती गेली. जॉन चॅप्टर 4:28 चवथ्या वसरान 20 आनी 8 वडीर तिणें कळसो थंय सोडलो, तिजो राजू थंय सोडलो. कित्याक जेजू थंय तिका नवें जिवीत मेळ्ळें, पोरनें जिवीतय तिणें संपूर्ण तरान सोडलें. बार्तिमेंव की जेजून म्हणलें म्हळ्यार न्ही जावन ताच्या आपोसलां म्हळें वसा आनी ताका आपोवन धाडा. आनी बार्तिमेंव कितें करता, उठताना मोगाच्यान ताचो शेलो काडून उडयता, ताजें बेत काडीत काडून उडयता, ताजें बिकेचें आयदन काडून उडयता आनी जेजू लागीं नवता. कित्याक तितलो ताचो भावार्थ. आनी म्हाका ह्या शेल्याची गरज ना, ह्या बिकाराचो शेलो हो मेळो शेलो. आनी म्हाका ह्या आयदनाची बिक्याच्या आयदनाची गरज ना, हांवें कोणाक भीक मागची गरज ना. जेजू म्हाका दोळ्यांक नवी दीस दिता आनी म्हजें जिवीत नवें जाता. आनी म्हाका ती पॅरालिसीस, ती आर म्हाका ना आनी कसलीच बंदडी म्हाका ना, सांकळी ना, जाळां नात. तें बेत तो उडयता आनी म्हाका ती बेतांची गरज ना. दोळे धांपून म्हाका सोलोंक जायना, तें बेत जायचें आनी म्हाका कुट्टून चलची गरज ना, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट येता. असल्या भावार्थान जेजू लागीं गेलो. मार्काचो वांजेल तो 10:50 वळ. मार्क चॅप्टर 10:50 he left his stick, his cloak, his begging bowl and rushed to Jesus. तर मोगाचें न्हू आमी समया जेजू लागीं धांवया. आमच्या फाटल्यान जिवीत संपूर्ण तरान बदलून दी. आमी म्हणटा तेतेलेस्ताय न्ही समया जेजून त्या कुर्साचेर थावन सांगली ती अकरेची उतरां जो आमच्या वांजेलांत 19व्या वसरान 30व्या वळीर. जॉन चॅप्टर 19:30 शिरको साकोन जातच समया जेजून सांगलें संपदलें, ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು. इट इज अकम्प्लिश्ड. हांवें मनशा कडचे सोडवणे खातीर कितें हांवें सोसी आसलें सगळें सोसून जालें. आतां मोगाचें न्हू समया जेजूक आमी आमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून आमच्या काळजांत आमी पातयेवन ताका स्विकार करता आसतना, आमच्या तोंडांत तावन आमी उसारता आसतना जेजू समी तो खरोच आमच्या पातकां खातीर मेला आनी तो पुनर्जिवान जाला. बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आमच्या खातीर विनंती करता. ताचें तें आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हणून आमी उसारून जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा. आनी ती सोडवण मेळटना मोगाचें न्हू आमकां वेडो गेल्ले हर एका आरीच्या पिडेतावन, हर एका बंदडेतावन आमकां संपूर्ण तरान सुटका मेळटा. तेतेलेस्ताय आमी सांगोंक सुरू करता. तुंय तेतेलेस्ताय म्हूण सांगता आसतना तुजी आरीची पिडा गूण जातली. तेतेलेस्ताय म्हणटाना तुजी कॅन्सर पिडा गूण जातली. तुजे फायब्रॉयड जावन दी, तुजे PCOD जावन दी, फेलोपियन ट्यूब तुजे ब्लॉक जाला जावन दी, ह्या ओवेरियन सिस्ट आसा ह्या ओवरीसांत तुजी ते एग फॉर्मेशन जातात, ओवम
फॉर्मेशन जाता तांकां सारकी बॉल ना या सकत ना जेजू थंय नवी बरी भलायकी तुका मेळटा जावंक पुरो पायल्स पिडा या तुज्या कॉलान ब्लॉक जाला तुजे व्हडले आनकिटीन कसले ब्लॉक जाला पँक्रियाटीक समस्या या लिव्हराचे समस्या मोताचे समस्या या तुका प्रोस्टेट गाणाची समस्या जावंक पुरो पाठीच्या गाणाची दूख या टेल बोनाची समस्या आसा L4 लंबार 4 5 कितेंय समस्या आसात या स्पॉन्डिलायटीस आसात वय त्या कारणान म्हाका दिसता थंयसर तुमकां स्पॉन्डिलायटीस आसा बुजांची दूख आसा गोमटेची हाडां अस्क जाल्यान सकयल थंयसर वयल्या पाठीची आनी गोमटेच्या सकला आसली हाडां अस्क जाल्यान म्हणून दोक्तरान या तुजो बावळो वयर सकला वचना एका भयणीक थंयसर जेजू तुका गुण करता तूं सांग तेतेलेस्ताय नेरावेर तूं जेजू थंय म्हाका ही बरी भलायकी मेळ्ळी जेजू हांव ती गुण करची सकत येता आनी तुका गुण करता आनी त्या वेळार मोगाच्यान जेजू थंय मोगाच्यान आमी फॉर्मावंक शिकासी कित्याक जेजूनच म्हणा सत मंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 ऑनवर्ड्स ते पिडा गुण करतले देवसराक फॉर्मावन धांवडयतले मोगाच्यान आमी धांवडयचे आमची ती असली वायट सकत दुश्ट सकत कसलेच पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप आमचे थंय आसा कोणें घाल्ल्या पातकांचो शिराप कोणें घाल्ल्या शिराप आमचेर आसात म्हणे आमच्या खातीर जादू मंत्र मांट मंत्र केल्या या आमच्या जाग्यार कसली पितेपणाची सकत आसा पुर्वजांत देवान आयल्या आमच्याच पातका शिराप आसा आमी हुकूम घालूं जाय समियान जेजूच्या नांवान कुर्सार तो मेला ताच्या रगत ताणें व्हरयलां ताचे तें तेतेलेच थाय म्हाका ह्या सर्वांतली सुटका दिली भायर सर सैताना देवसारा लुसिफेरा कोट्या सक्त्यान म्हणून आमी फॉर्मावची गरज आसा सांगात हर एक तराची पिडा आमकां जर तर आर मारले बरी बांदून दवरले आमचें शिकप सारकें शिकनासें आमचें जिवीत सारकें शिकनासें आमी फॉर्मावची गरज आसा तेन्ना म्हाका आमकां खरी सुटका आमकां मेळटली देखून हेब्रेकारां बरयल्या पत्रांत 12व्या वसरान एका वळीर आमी अशें वाचता हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 1 आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोन आमी धावोंक धरलेली वाट थिरासणेन धावया पातकांतावन सुटोन म्हळ्यार मोगाच्यान कशें सुटचें बांदून गेल्यार मात सुटयचें पडटा बांदता न्ही आमी अशें कर बांदता बांदलें सुटयचें पडटा तर मोगाच्यान पातकां आमकां बांदतात खंय जाळान बांदल्या बरी या गरी शिरकयल्या बरी आमकां शिरकयता या एका पिंजऱ्या भितर घाल्ल्या बरी पातकां आमकां ताच्या पिंजऱ्या भितर घालतात पूण मोगाच्यान आमी हुकूम घालतना जेजूच्या नांवान तो पिंजरो सगळो देसवाड जाता ती संकळी जाळां सगळीं तुटोन पडटात आनी आमकां वेडो गेल्लो तो काळोख नपय जावन समियाच्या उजवाडान आमचें जिवीत नंदन जाता दोळे दांपी आमी मागया वय सर्गेंच्या बापा आमचें जिवीत उजवाडान भरोवंक उजवाडान तें रुपांतर करून तुज्या एकल्याच पुता समिया जेजूक ह्या संवसारान धाडलय त्या तुज्या पुता समिया जेजू क्रिस्ताक आमचो एकलोच सोडवणदार म्हण आमी स्विकार करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय वय सर्गींचो उजवाड परजळ तुवें आमकां फाव केलाय त्या उजवाडान परजळान आमच्या जिविताचो पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाची रात तो नपयस कर आनी समिया जेजू क्रिस्ताचें पवित्र काळीज आम्हा समेस्तांच्या काळजांत तें राज करून दी तुज्या उतरांच्या उजवाडांत जिवंक हर एकल्या फाव जावन दी ह्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा हर एका तांच्या गरजांनी पाव बापा सदांच तुज्या मोगांत तांकां ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यां ताच्या मोगाच्या हर एकल्यांक अशें जावन तांचो व्यापार वैवट तांचे आस्त बदीक तांचो वावर तांचो फुडार तांचें शिकप तांचे हर एक येवजण्यो बापा सुफळ कर आनी जैतेवंत कर हे आमी तुज्या पुता समिया जेजूच्या नांवी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागता आमेन 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 सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो आनी तुमचेय सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजाना दैवी रीत मंदिराक या मोगाचें न्हू आमचें ॲप आसा गूगल प्ले अशें जाल्यार थंयसर ॲप तुमी आमचें घेवंक डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हण घाला तें ॲप आसता तें येल्लो कलरांत आसता आमचें डिवायन कॉल सेंटरचें सिंबल आसता तें डावनलोड करा तुमचे मोबायल नंबर घाला तुमचे ईमेल घाला रजिस्टर करा आनी ताच्या उपरांत थंयसरच तुमकां रेतीरचो विवार मेळटा रेतीर येता जाल्यार थंयसरच रजिस्ट्रेशन करयेत या आमच्या ऑफिसाक डिवायन कॉल सेंटरच्या ऑफिसाक तुमी फोन करयेत आनी थंयसर रेतीरचो सगळो विभार आसा थंयसरच तुमकां मिसाची त्या सावन दिवंक अवकाश आसा घरांत रावन मिसाची त्या सावन दिवयेत या तुमकां मागण्याची त्या सावन धाडूंक विनवणी धाडूंक की थंयसरच एक बॉक्स आसा तें दामल्या तक्षण थंयसर त्या सावन धाडल्यार आमकां हांगासर ऑफिसांत मेळटात आनी आमी सक्रामेंता मुखार दवन सदां येत विनवणेचें मागणें करता सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी तुमकां कावन्सिलिंगाक की तेन्ना अवकाश आसा सकाळीं 9:30 वरां 2 1 वरां पर्यंत आनी शनिवारा दीस खंडीत जावन मोगाच्यान सुखान आसतना या सकाळीं 9 वरां 2 3 वरां पर्यंत अपुर्बेची रेतीर आसा मोगाच्यान आनी आमकां सुटका मेळटा सोडून मेळटा बरी भलायकी मेळटा आंतरीक बरी भलायकी मेळटा आनी जिविताचो संतोश दैवीक अनुभव आमकां मेळटा हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरी आमकां रेतीर आसात मोगाच्यान तुमी थंयसर तसो सगळो विभार जावन घेया तुमकां समेस्तांक
देव बरें करूं. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या आमच्या भावा अनुपमाचेर अविनाशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या समेस्तांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन.